Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. This whole area, this whole MES college area is a rocky area. How much ever you dig into the soak pits or how much ever you try your level best, since it's a rocky area, it does not soak in. So this area has almost more than 800 houses. There are huge projects coming up. So I, as a Panch, request the Sarpanch, Mr. Girish Pillai. He's always been cooperative. I have requested him before and I will request him henceforth that since we have a very capable Panchayat Minister, Honorable Shri Movin Gudino also. I request Shri Movin sir, I request Girish Pillai, the Sarpanch of Sankwal, to kindly initiate and on top priority. On a toppest priority, we request them to come up with a sewage plant here because this place has been this place is very beautiful. The infra is well, everything is really maintained, but problem is that the sewage creates a lot of ruckus, creates a lot of problem. मागे ताज्या नंतर परत डेंगू आयलो, परत मलेरिया आयलो, हे सगळे कारण आणि हांगा सिनियर सिटीजन्स आसात, लहान भुरगीं आसात. सो ताज्या खातीर हांव कितें म्हणटा की हांगा सीवेज प्लांट हो मस्ट. प्रॉब्लम इशू आसतलो तेका लागून मेन थिंगा आमकां एक सीवेज प्लांट जाय पडटलो. विदाउट सीवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना. तेका लागून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक कितें लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आहा आनी एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपा लागून आमी फुडें चलयला. तेका लागून हांव कितें म्हणटा तेंचे ते इशू सारके आहा. तेका लागून एकूच इशू हे इशू सॉल्व जावपा लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो. कित्याक आमी टॅक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या मल्टी ड्वेलिंग व्हडले प्रोजेक्ट्साक आमी दिल्ल्या. पण हांव कितें म्हणटा हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवं. आमी इवन ग्रामसभा पयर जाता तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें की हेजे फुडें थिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवून व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू. कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना.